सोम्याच्या आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याच्या सोम्या जेजू थंय कोट बांधन भोगाच्या सोम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गींचे पवित्र गीता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन भरवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, सांत आंतोन दुबळ्या धाकट्यांतय विशेष हुस्को आसलोलो सांत. ह्या वरवीं तो दुबळ्या धाकट्यांक लागीं करन तांकां निजायकी कशें ग्रेस्त जावचें म्हणून देवाच्या उतरा मुखांतर शिकयलेलो सांत. आयच्या दिसाय सुवार्थेंत वचो संदेश आमकां मेळटा. दुबळ्या धाकट्यांक आमी लागीं करता तेन्ना आमी निजायकी ग्रेस्त जाता. दुबळ्या धाकट्यांतय आमी विनियोग करता तेन्ना आमी कितेंच होगडायना बदलाक आपणायता. हो संदेश आयचे सुवार्थेंत आसलोलो तो आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी नियाळ करूंक आनी ताच्या उजवाडान आमचें जिवीत सांत आंतोनीन आशिल्ल्या बरें आमी जियोंक देवाचे कृपेचो आदार हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागून घेवया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आंवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्या गोजलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगातले देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या आणि पवित्र सभेच्या मोगान जळते भाग्यवंत इनासाचें काळीज रक्ताचो निमाणो थेंबो वारून मोगाची वर्ती व्हडली रुजवात दिवंक लासताले. ताच्या मोगाचें जैत आमच्या दिसा संतोषान आनी अभिमानान आमी संभ्रमता, आनी तोच मोग आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागता. अशें संवसारांतल्या अडखळी आनी दगदण्या मदें जेजूक साक्ष दिवचे अत्रेक आमचे भितर वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. सा पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवां खाल परत्यान सांपडनाचे सत्राई करा. पळया, हांव पावल कितें सांगता ते आयका. तुमी सुनत घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजनाचो जावचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगता, सुनत घेतलेल्या हर एक मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळोवंक कायदो आसा. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतली तुमी क्रिस्ता थावन विंगड जाल्यात. ताचे कुरपे देणे होगडांक पावल्यात. कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या मारिफात आमी बरवसतां ते नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हण आमी आतुरायेन राखून आसां. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक सुनत आसूनय उपकार ना. ताचे थंय उपकारता मोगा मारिफात वावरता तो भावार्थ. देवाचे उतार हे. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता, अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या राताक ही खबर कळयता आसा. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना उतर ना तांच्या काळांचो आवाज आयकूंक येना.
पृथ्वीचे शेकांशीक गाजता तांचो संदेश संसाराच्या पोंताक पावता तांचो संसाराच्या पोंताक पावता अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मिक ते खरे मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना पारखीत तसले Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजूचें उलोवंक जातस एक फरिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो तो भितर सरून जेवणाक बसलो पूण जेवणा आदीं आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलोलो पळोवन तो फरिसेव विस्मीत जालो देखून सोमी ताका सांगी लागलो पळया तुमी फरिसेव तुमचीं कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां बूद नातलेल्यान भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्या न्हय देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तोवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो अंतस्करणी नितळ आसचें भोव गरजेचें पवित्र पुस्तक हे दिशेन आमची अंतस्करणां नितळ दवरूंक आमकां तोवळ आपयता आनी प्रमुख जावन हें आपोवणें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तानच दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आमकां दिल्लें आसा प्रत्येक जावन 8 भागींतली एक भाग अशी आसा ती आमकां सांगता अंतस्करणी नितळ कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार सर्गींचें राज आमी आपणायचें जाल्यार त्या सर्गींच्या राजांत त्या देवाच्या मुखामुखी आमी रावाचें जाल्यार कितें गरज आसा की म्हळ्यार अंतस्करणांची नितळाय आनी हाकाच लागून आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता ज्या फरिसेवांचें अंतस्करण नितळ नातलें केवळ भायल्या नितळायेक मात्र ते गुमान दिवन आसले अंतस्करणाच्या नितळायें तितली पर्वा करिनासलेले असल्या फरिसेवांक आज जेजू कितें सांगता तांचें अंतस्करण नितळ दवरूंक तांचें अंतस्करण नितळ दवरूंक तो आपयता मात्र न्हय तांकां वाटी तो दाखयता आनी ह्या काळार वस्तू संदेश आमकांय दिता आनी आमकांय अंतस्करणाच्या नितळाये खातीर तो आपयता आनी जी वाट त्या फरिसेवांक ताणें दिल्ली तीच वाट आमकांय तो दिता जेन्ना ते वाटेंतल्यान मोकळ भावांनो आनी भयणींनो आमी चलता आमी अंतस्करणाची नितळाय आपणायता खंयची ती वाट आयचे सुवार्थेक आमी परत फाटीं गेल्या जाल्यार थंयसर सांगलेलें अखेरीचें वाक्य आसा देखून
तुमच्या लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तोवळ सकडी तुमकां नितळ जातलें. आनी त्या देखून आयच्या दिसा हें दान धर्म खंयच्या रितीन अंतस्करणाच्या नितळायेक उपकारता म्हळ्यार विशांत थोडो आठव करूंक थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मुखार भावांनो आनी भयणीनो, आमी पोरण्या सोल्ल्याक गेल्या जाल्यार दान धर्म करच्या विशांत देवानच इस्रायल परजेक एक रेग्र दिल्ली, एक नियम दिल्ले. आनी ते नियम आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत वाचूंक मेळटा. द्वितीनियम पुस्तक आमी काडलो जाल्यार 15वो अवस्वर 10वी वळ आमकां अशें म्हणटा, देखून तूं ताका उदार मनान दी आनी दिताना कसलीच नाखुशी दाखयनाका. दिताना उदार मनान दी, दिताना कसलीच नाखुशी दाखयनाका. कित्याक ह्या पासत सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सर्व वावराचेर आनी तुवें हातीक घेतलेल्या सर कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हांगासर हे पवित्र पुस्तकाचे वळींत आमकां कितें सांगलेलें आसा की म्हळ्यार जेन्ना आमी दुबळ्या धाकट्यांक तें उदार जाता, आमच्यांतलें इल्लेशें तांकां आमी दिता, तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. आमचेर मात्र न्हय, हांगासर सांगलेलें आसा आमच्या वावराचेर आमी हातीन धरिल्ल्या सर कामांचेर आपलो आशिर्वाद पडटा. केदोळा देवाचो आशिर्वाद आमच्या वावराचेर आनी आमी हातीन धरिल्ल्या कामांचेर पडटा तेन्ना आमचो वावर फळादीक जाता, सुफळ जाता, आमकां जायतें मेळटा. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, निजायकी दुबळ्यांक दिल्ले वरवीं आमी होगडायना, बदलाक दुबळ्यांक दिल्ल्या वरवीं आमी आपणायता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार दुबळ्यांक दिल्ल्या वरवीं आमी दुबळ्यांक बरें करिना, एका रितीन बरें करता, ताच्याकी चडीत मापान दुबळ्यांक दिल्ल्या वरवीं, दुबळ्यांक थंय वांटून घेतलेल्या वरवीं आमी आमकांच बरेंपण करता. कित्याक आमच्या वावराचेर आनी आमी हातीन धरल्या हर एका कामांचेर देवच ताचे आशिर्वादान घालून आमचें काम तो सफळ करता. परत आमी पळयता तोबिताचें पुस्तक. तोबिताचो पुस्तक काडलो जाल्यार 4थो अवस्वर 7वी आनी 8वी वळ. थंयसर तोबीत आमकां कळीत आसा ताच्या दान धर्माक ना वाडलेलो मनीस कश्टांचे काळ आसलेल्या वेळारी, अपाय आसलेल्या वेळारी बरेंपण करूंक, काकुळट दाखोवंक तो इन्कार करिना, फाटीं सरना. आमी पळयता थंयसर हें देवाचें उतर तोबिताच्या पुस्तकांत अशें म्हणटा, तुजे आस्तींतलो एक वांटो दान धर्म कर, सगळी आस्त आनी एकल्या खातीर दिवन तुवेंत कश्टांत पडा जाय म्हणून खंयसर सांगलेलें ना. बदलाक थोडो वांटो, एक वांटो दान धर्मा खातीर वेगळो दवर. जायत्यांक संवय आसा वेगळो दवरचो. हेंच करूंक आमकां सांगलेलें आसा. दुबळ्यांक विमुख जायनाका आनी देव तुका केदेंच विमुख जावचो ना. दुबळ्यांक तावन तोंड गुंडायनाका, देव तुजें तावन तोंड गुंडोवचो ना. दुबळ्यांक थंय तुवें तोंड दाखोवन तांकां कुमक करता आसतना देवच ताचें तोंड तुजेर गुंडयतलो, तुजें थंय गुंडयतलो आनी देवाच्या मुखामाळाचो परजळ तुजेर पडटलो. हो संदेश हांगासर आमकां दिल्लो आसा. परत मुखारसून थंयसर सांगलेलें आसा, बरयलेलें आसा, तुजे संपत्तेक अनुसरून दान धर्म कर. तुज्या संपत्तेक अनुसरून, तुजी कितली संपत्ती चड आसा गे तितलें चड तुजें दान जायचें. त्या देखून तुजे संपत्तेक अनुसरण दान धर्म कर. तुजे कडेन चड आसा जाल्यार चड दी. पळया, तुजे कडेन चड आसा, तुका देवानी चड देण्यानी भरलां, तशें जाल्यार आनी एकल्याक दिता नाय, तुवें चडीतच दी जाय, उणें न्हय, उणें करूंक नजो. तुजे कडेन उणें आसा जाल्यार तांतलें इल्लें दिवंक फाटीं सरनाका. पळया,
तुजे कडेन उणें आसा तुकांच पावना म्हणून तुका कळीत आसा तरी इल्लोसो त्याग कर इल्लोसो सॅक्रिफायस कर इल्लें तुकांच उणें कर ना तांतलें इल्लें तरी एक धाकटो वांटो तरी तूं आनी एकल्याक दी तुज्या दुबळ्या धाकट्यांक दी हें आमकां हांगासर सांगलेलें आसा पळय मगळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर दान धर्म या आर्म्स म्हणटा आमी या आर्म्स गिवींग म्हणटा इंग्लिशांत हें करूंक आमकां आपोवणें दिल्लेलें आसा आमी पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार या ताचे वयर अध्ययन केलें जाल्यार आमकां कळटा की दान धर्माचें नांव जें ग्रीक भाशेंतावन आयिल्लां ताचें मूळ खंयतावन आयलां गे म्हळ्यार काकुळत म्हणल्यार शब्दांतावन आयलां त्या देखून दान धर्म करचें म्हळ्यार काकुळत दाखोवची कशें काकुळत जायत्या रितींनी आमी दाखोवं येत हजार रितींनी आमी दाखोवं येत तशेंच दान धर्मी काकुळतीक ते सरी जावन आसा देखून जायत्या रितींनी आमी करयेत तें आमकां कळीत आसा आमचो वेळ दिव्येत आमचे पयशे दिव्येत आनी आसरो दिव्येत हें सगळें आमी जायत्या पोटें करयेत आनी प्रत्येक जावन आमी पळयता हें करूंक आमकां आपोवणें दिल्लें आसा जर पवित्र पुस्तकाक परत आमी गेले जाल्यार थंयसर या सोग या तेग पंगडांची नांवां तवळ तवळ आमकां देवाच्या तोंडांतावन आयकूंक मेळटात तें कितें कोण गे म्हळ्यार निर्गतीक परके अनाथ आनी विधव निर्गतीक परके अनाथ आनी विधव ह्या चार पंगडांक सर्वल्यांत आमी सडीत आमची दयाळाय आमची काकुळत दाखयचें म्हणून हांगासर सांगलेलें आसा वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देव कितें आशेता गे म्हळ्यार आमी ताचे परजन ह्या सकड आमच्या भावनांक आमच्याच भावा भयणीक बरी आमच्याच कुटुंबाच्या सान्या बरी आमी पळय जय लेखूंक जाय आनी कशें आमच्या कुटुंबांतल्या सान्यांक तांच्या कश्टां वेळार तांच्या गरजां वेळार आमी पावतां गे तशेंच ह्याय भावा भयणींक आमच्याच कुटुंबांतले ते सांदे कशें लेखून तांच्याय गरजांक आमी पावोवंक जाय म्हणलो उलो हांगासर आमकां मेळ्ळलो आसा अशें म्हणटा आसतना आनी एक संगत पवित्र पुस्तकांत आमकां उठोवन दिसता ती कितें गे म्हळ्यार सॅक्रिफायस आनी दान धर्म तें सांगाता हाडलेलें आमकां पळोवंक मेळटा देव एका भक्तिवंत जुदेवान हें करूंकूच जाय म्हणून सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार सॅक्रिफायस आनी दान धर्म त्या देखून केवल हांव सॅक्रिफायसाचेरच उरलो जाल्यार दान धर्म म्हजें हांव सुकलें जाल्यार म्हजें सॅक्रिफायस म्हजो सॅक्रिफायस फळादीक जायना जर सॅक्रिफायस नासता आसतना केवल दान धर्मांत तासान जाल्यार म्हजें दान धर्म एक सोशल एक्टिविटी जाता एक कालेंगे म्हळ्यार एका रितीन देवाक आनी दान धर्माक संबंद नासलेली एक संगत जाता एक एक्टिविटी जाता आनी त्या देखून केदाळा हांव सॅक्रिफायस भेटयता ह्या सॅक्रिफायसांत हांव ह्या भेटयलेल्या वरवीं म्हाकाच सॅक्रिफायस करूंक त्या जेजूच्या सॅक्रिफायसांत हांव प्रेरण सोडटा आनी हांव म्हज्यांतलें इल्लेशें पेल्या खातीर त्याग करता पेल्या खातीर सॅक्रिफायस करता धवळ मोगाळ भावान आनी भयणीनो म्हजो सॅक्रिफायस आनी म्हजें दान तें एक देवाक सुवासीक बलिदान जावन तें फावो जाता आनी असलें बलिदान मोगाळ भावान आनी भयणीनो येदोळूच हांवें सुरवेरस सांगलेल्या प्रमाणे देवाचीं आशिर्वादां आमचेर आमच्या वावराचेर आनी आमच्या सगळ्या कामांचेर पडाशें करता आनी दुबळ्या खातीर जें कितें केलां तें सगळें फळादी करता आनी आमकां तातूंत जायतो फायदो मेळाशें करता आमी परत सुवार्थेक आयल्या जाल्यार मातेवाचे सुवार्थेंत 6व्या अवस्वरांत आनी 3ऱ्या वळींत थंयसर सांगलेलें आसा ताणें म्हणलां तूं जर दान दिता आसतना तुज्या
उजव्या हातांक दिल्लें तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं म्हळ्यार हांवें व्हंकलिके खातीर पयल्या हातावन शाबासकी जोडचे खातीर दान करचें न्हय. म्हजो मनोभाव म्हजो इरादो कितें जर म्हजो इरादो हेरांनी हांव उद्दार म्हणून सांगत जाय म्हणलो तर तें दान धर मोगाळ भावान आनी भयणीनो तें देवाक मानवाल्लें जायना. ताजो फळ देवातावन मेळना. कित्याक म्हळ्यार ताजो फळ आमी येदोळसू जोडला हेरांतावन मान आमकां तेंत जायत आसलें तें आमकां मेळना. त्या देखून देवाक प्रतिफळ दिवंक देवाक इनाम दिवंक आमी अवकाश दिनातलेल्या बरें जाता. त्या देखून हें आमकां कळीत आसा. आनी आखेर करच्या फुडें हांगासर सांगलां हो गरजेचो विशय आयच्या सुवार्थेंतलो विशय हें दान धर्म आमी केल्ल्या वेळार कशें आमी नितळ जाता कशें आमी नितळ जाता. आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजून आमकां सांगलेलें आसा तुमी दान धर्म करतना म्हळ्यार आमकां शिसांक ताच्या शिसांक दान धर्म करचें एक कंपल्सरी. त्या देखून तातूंत ऑप्शन म्हणून ना. तातूंत आमी कितें रियायती आमी विचारूंक बिलकूल जायना. कशें हें दान धर्म आमकां आमच्या अंतस्करणाची नितळाय हाडटा. आमी पळयता ह्या संवसारांत जायतीं झगडीं आनी जायते मानस्ताप कित्याक म्हळ्यार आमच्या आशेक लागून न्ही गे आमच्या आशेक लागून आमी आशेता चड आनी चड आशेता आपणावंक म्हज्या स्वाधीन करूंक. त्या देखून सगळें त्या देखून आमचें तें जायत्यो खोट्यो आलोचना येतात. ताका कशें शिरकया कशी आस्त ताची आमच्या नांवार करया कशें ताका मोस करया कशें ताचे तावन पयशे आमी आपणावया. आमी पळयता ह्या दिसांनी विजा दिता कॅनडाक आपूण व्हरता आनी थंय आपूण व्हरता म्हणून कितलेशे पयशे कितें तांचे कन्न घेतात हेरांत लुटतात. जायते फावटी आमी पळयता फॉर्जरी करन डॉक्युमेंटांनी करन आनी कितें पेल्याची आस्त भितर घालता. थोड्या फावटी आनी एका भावाकच आस्तींत वांटो मेळना नासलेले बरें करता. तांकां मार्गार सयत घाल्लेले धाकले आसात. आमचें तें जाय तितलें आसा जाल्यार आनिकी चड आमकां जाय जें म्हणलें ती आशा हें आमकां कितें करता हें आमकां खोटी करता हें आमकां मेळ्ळी करता. पूण ताचें कितें म्हणटा आमी एक वोकात ताका कितें गे म्हळ्यार आमी त्याग करचें आपणावच्या विशयांत आमी चिंतचें न्हय जोडच्या विशयांत चिंतें न्हय. तो वळ कितें जाता की म्हळ्यार वांगट्यो वांटो पुरो वेतात वांगटी चिंतना येतात वेतात वांगटी प्लॅन्सां योजनां ती पयस वेतात आनी हांव कितें जाता हांव वस्तूंक लोबदल्लो ग्रेस्तकायेक लोबदल्लो मनीस जावन उरना. बदलाक हांव नितळ जाता आनी देवाक लोबदल्लो हांव मनीस जाता. त्या देखून मोकळ भावान बेनून केदाळा हांव उदार जाता केदाळा म्हज्यांतलें आनी एकलें तें वांटून घेता आनी जायकेन दान धर्म म्हाका नितळ करता. आनी अशें हें दान धर्म म्हाका नितळ करन त्या सर्गेच्या राजाक पावयता. अंतस्करणी नितळ कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आनी अशें हें दान धर्म म्हाका नितळाय आपणावन त्या देवाक पळोवचें तें भाग म्हजें कन्न घेवंक म्हाका साध्य करता. त्या देखून म्हाका भावान बेनिनो हें दान धर्म आमकां सगळ्यांक नितळाय हाडयता आनी आमच्या जिविताचो शेवट सर्गेचें राज जोडोवंक आमकां साध्य करता. तर हो संदेश आयचे सुवार्थेतावन घेवन हो संदेश आमी जियोवंक प्रयत्न करया. ह्या वरवीं नितळाय आपणावंक आनी सर्गेच्या राजाक सोमकोंक आमी आमची मेटां काडया. ह्या खातीर देव आमकां उदार करून दी. आमचें तें बरें मन तो आसा करून दी. दुबळ्या धाकट्यान तें आमच्या काळजांत मोग तो रुता करून दी. आनी संवसारी वस्तूंच्या त्या अभ्यासांतावन तो आमकां विंगड दवरून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आमी मागया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देव आमचो भोव काकुळटीचो बाप आमचें थंय उदार जाता आमकांय उदार जावंक तो आपयता. तर ताची कृपा मागून आमची मागणी ताचे समोर दवरया. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा चलोन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक येजाकांक धर्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करन सर्गीचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर. तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीचे पिडेन कश्टांच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पिडेशिड्यांतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ह्या आयक. पुनशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी शंबरांनी तांकां फाटी दी म्हूण फाटी दी. फुडें जावंक आसची बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या जण एकल्याच्या खासगी गरजां पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या समारा आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदें कोण गरजेंत आसा तांचोय उगडास काडया. ह्या पोंतळाक येवच्या जायत्या भक्तेकांनी तांच्या पासत मागोवंक विनंती केल्ली आसा. भलायके खातीर, काम मेळच्या खातीर, भुरग्यांचें देणें मेळच्या खातीर, कुटुंबांत शांत समाधान येवच्या खातीर, भुरग्यांचो फुडार बरो जावच्या खातीर, शिकप बरें जावच्या खातीर, झुजू रावचे खातीर आनी जायतें बरेंपण तांकां देवातान मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलें आसा. तांच्या पासत आमी मागया. आमची समेस्तांची मागणी आमच्या खातीर आनी एकामेका खातीर करचें, राष्ट्रां खातीर करचें, अधिकाऱ्यां खातीर करचें. देव मानून घेवून दी आनी आमचें जिवीत ताच्या कृपेंत बेसावांनी तो भरून दी. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुजे समोर बाबरतान आमी दवरलेली मागणी तुवें आयकून घे. आमची खंत, आमचो हुस्को सगळो आमी तुजेर सोडटा आनी आमचें जिवीत तूं दितलोय म्हळ्यार त्या बाबरतान आमी जियेता. अशें जिवीत जियोंक आनी तुजें तावन दुबाव नासतना आमी घेवंक तूं आमकां समेस्तां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. म्यासो जिवीत लाभय म्हाका उंडो बदलून दिता आत्मीक पोशण वाय बदलून दिता अभिमान आशीर्वाद मुझे साथे जीवन पवित्र करो बापा करते पावन सो वांदा कंसो बापा दिता तुका बदलून देणी मी तू ग्रासत म्यासो जिवीत लाभय म्हाका दाना हाडून तुका ओपून दिता जिवीत म्हजी अत्रेदान लायता वावरा सुफळ कर म्हूण मागता म्हाका तुजी हाती ओपून दिता उंडो गोवा सो वांदा कांसो बापा दिता तुका बदलून देणी दी तू ग्रासत म्यासो जिवीत लाभय म्हाका.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एक्या पवित्रपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव पवित्र देवा, हांव क्रिस्ताचो गोव म्हणटालो तो भाग्यवंत इनास सावजांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानान समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो. आमचें समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दळलेलें आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यान भाजलेलो निर्मळ उंडो जावं म्हूण आमी लालयेन मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इनास तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असतकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. गळभारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्ट मरण सोंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट
परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही करता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही पात्रता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयसाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपळ्यांक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे मे संगाती भगवंत जुजे तिजो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपद बेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमच्या सोव्या एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत. देवाचे शेळिये
आमचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक पयल्यान तिनी जावन सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवन्ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता लालेन मागता तू सोम्या परता म्हज्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ही वेगळी लालेन मागता तू सोम्या परता तुझी घरी हांव पावला काळजा धरूग रावला तुझी घरी हांव पावला काळजा धरूग रावला रास्तू करया बिडारा निवास कर म्हज्या घरा कर म्हज्या घरा ही म्हज्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता लालेन मागता ये तू सोम्यात येता दर्शन तुझे गे हांव आयला वाट तुजी पळय हांव रावला दर्शन तुझे गे हांव आयला वाट तुजी पळय हांव रावला रास्तू करया बेडारा निवास कर म्हज्या घरा निवास कर म्हज्या घरा ही म्हज्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ही वेगळी लालेन मागता ये तू सोम्या परता ही म्हज्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ही वेगळी लालेन मागता सोम्या परता प्रार्थुया कणवळ्या बाप्पा सर्गेंच्या जिविताक आज जल्मल्ल्या भाग्यवंत इनासाचो उगडास करून
आमच्या गवळ्यांच्या एकवटांत दिनवासण्याचो संस्कार आमी संभ्रमला. ह्या एकवटांतली आमी कितेंच वेगळीं सरणां जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवांची वडवेकारण्यान आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गेंच्या उंड्या वरवीं भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत आमकां घट कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आजार जाल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक हांव मोगाचो स्वागत मागतां. सुमार 400 वर्सांची चरित्र आसच्या पुण्यशताक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार आनी विंचणार आशिर्वादां मेळोनूच आयल्यांत. आयच्या दिसा ह्या पुण्यशताक येवन संताची ससाय मागून जो आदार देवातान तुमी मागतात तो आदार देव तुमकां तुमी चिंतलेल्याच्या की सडीत मापान जोन दिव म्हणून हांव मागतां. आनी म्हज्या दिसपडट्या मागण्यांत तुमच्या गरजां खातीर तुमच्या विनवणे खातीर तुमच्या इराद्यां खातीर सदांच मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. ह्या पुण्यशतांत तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा. कोणाक हप्त्या मदें ह्या मंगळाराच्या दिसांनी ह्या पुण्यशताक भेट दिवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसाद जाता तांणी आयताराचें मिसाच्या बलिदानांक हजर जावयेत. ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यानी सुरवेरीस फणा मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबां समेत्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या. ह्या पुण्यशतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायक मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दम मीस दिवचें जाल्यार रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावूंक अवकाश आसा. रुपये 6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्या चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हाती घेवचे चिंताप आसा. निर्गतिकांक आसरो, एक ल्हान देवाळ, सिस्टरांचें कॉवेंत आनी हें सगळें पुण्यशेत आकर्शीत रितीन सजोवचें. ही योजना लांब अवधेची. तुमचे तावन मेळच्या दाणांचेर हुंदून एक योजना आमी पोंता पावयता. ह्या योजना पैकी पयलें आमी हातीन धरलें योजन निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. हे दोळस बुन्यादी फातोर ताका घाल्लो आसा आनी येवच्या मंगळारा तावन आमी हाचो वावर आरंभ करता. येवच्या मंगळारा हांगासर भोव मानादेक मोन्सिंजर फर्डिनंड गोंजाल्वेस मिसाचें बलिदान भेटोवंक येतेले आनी ताच्या उपरांत सगळी सुवात ते बेंजार करतले आनी अशें ह्या आश्रयाच्या वावराक ते चालन दितले. व्हडा संख्यान येवच्या मंगळारा येवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता आनी सांगाता तुमच्या दिसपडट्या मागण्यांत हे योजन कितेंच अडकळ अडचण नासतना ते पोता पावोवच्या खातीर मागच्याक विनंती करता. हे दोळस कितें आमची कामां जावंक आसलीं जावं पुरो जागो आमच्या नांवार करची, कन्वर्शन करचें, 9/11 फॉर्म आपणावचें, पंचायताचें परमिशन आपणावचें, ही सगळीं कामां आमी चिंतिनातलेल्या बरी भोव आपुरबायेन जाल्लीं आसात. खंडीत जावन देव आमकां ताचो आधार दिवन हे योजन पोंता पावयतलो आनी सांत आंतोन ताचे विनवणेचो आदार आमकां अखेर पर्यंत
तो दितलो म्हणलो आमचो बरवसो. ह्या योजनांक तुमच्या तांके भितरली कुमक आमकां दिवन आमच्या ह्या योजनान दुबळ्या धाकट्यांत आमी दिवच्या ह्या सेवेंत तुमचो हात आमचे समें तुमी मेळोवयेत. आयच्या दिसा ह्या देवस्तुतेंत वांटो घेतलेल्यांचो उपकार भोवरता तुमकां देव बरें करूं. प्रमुख जावन हर एका मंगळारा येवन आमकां संगीत दिवच्या लॉयड रेबेरो गांगोळी हाचो उपकार भोवरता आनी तशेंच आयच्या दिसा गायनांत सांगत दिल्ल्या हर एका गायन मंडळीच्या संघांचो उपकार भोवरता तुमकां देव बरें करूं. एक कळोवणी तुमकां दिवच्याक विनंती केल्ली आसा आनी ही कळोवणी ICVM तर्फेन तुमकां दिवच्याक विनंती केल्या. ही कळोवणी प्रमुख जावन कुंदापूर वार्ड्यांतल्या लोकांक. इंडियन कॅथलीक यूथ मुवमेंट ICVM कुंदापूर डिनरी युवा स्पोर्ट्स फिएस्ता म्हळ्यार क्रिकेट टुर्नामेंट आनी इतर खेळ म्हूण हांव चिंतां तें नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर गांधी मैदानांत आसा करता. तुमच्या सर्वांचो सहकार तांणी विचारलेलो आसा. कोणायकय ह्या खेळाक युवा जाणांक प्रोत्साहन दिवचे दिशेन दान दिवंक आसा जाल्यार स्पॉन्सर दिवंक आसा जाल्यार तुमी दिव्येत. ते हांगाय दिव्येत. तुमी म्हज्या लागीं दिल्यार हांव तांकां पावीत करतां. ह्या ICVM संध्या लागीं तुमच्या फिरगजेंती तुमी तें दिव्येत. परत तुमकां देव बरें करूं. आतां सांत आंतोनीचें नोवेन आमी आरंभ करता. सुरबिल्लें गीत आमी गावचें. तर जाली तुका अजापा अबले मरा सुकान वारा दिवसार्ताच्या नावान पडटा कोडा पिडे बरे जाता दर्या सांकळींक तो फॉर्मायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बोसोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणें सांगाता भक्तीपणे आमी म्हणया. ह्या वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांचे संकळी तुटून पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. केपें आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हानवर तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचें देणें विशेश. ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुज्या लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या भक्तिकांनी त्या सभा मुखांतर उसारलेल्यो सर गरजो भक्तीपणी सांत आंतोन आमच्या पसत ह्या वखता आमच्या संगता विनंती करता म्हळ्यार त्या अखंड पातयेन ताच्या पांयांतळी दवरया आनी देवाचें कुर्पे बेसावां ताचे सकत आमी जोडया. युरोपांत बरें काम मेळोवंक, कुटुंबांतल्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, डायबिटीस नियंत्रणार येवंक, पाटीची दूख बेगीनच बरी जावन काम करूंक जावंक, घराचें दस्तावेज बेगीनच जावंक, फ्लॅटाचें सगळें काम बऱ्यान जावंक, येवंक आसचे पयशे बेगीनच पाटी दिवंक,
कुटुंबांत माया मोग आसूंक बरी सैरीक मेळून बेगीन काजार जावंक फॅलेस्तिनांत आनी इस्रायलांत शांती उपजावंक स्पॉन्डिलायटिसा वरवीं येवची वर्टिगो रावोंक रिलिजियस बेसांत तिरासान सांबाळणं याजाक जावंक एकल्यान मिसाक वचोंक आनी मागणें करूंक राग आनी हगें पयस करूंक आनी भुगसून जियोंक काजार जावंक मौन करूंक बेंबिरांत पयस वचून काम करूंक जावंक गोवा सांगाता मोगान जियोंक भुरग्यान हट करिनासतना रातचें बरें करून न्हिदोवंक पेंकटा दूख आनी गांठी दूख गूण जावंक गॅस्ट्रीक आनी पिताची पिडा गूण जावंक तोंडाची कात गूण जावन कथां वचोवंक फ्लॅटाक बरो गिरायकी येवंक बरें काम मेळोवंक विजिटींग विजार आसल्याक काम मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचून रीण फारीक जावंक काम करून दिता म्हूण घेतिल्ले 4 लाख रुपये बेगीन पाटी मेळोवंक PUCंत रँक आपणावंक CA परिक्षेंत रँक आपणावंक बरें घर जावंक गव्हर्मेंट लेक्चरराचें काम फावो जावंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक दोगा भुरग्यांचे सोरियासीस पिडा गूण जावंक रगत वेचें रावोंक UK परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोवंक तोंडा वयले पिंपल्स वचोवंक उण्या मोलाक कार घेवंक फावो जावंक शिबांक गूण जावंक ऊन पडून लासून गेल्ली कात नितळ जावंक धरलें काम बऱ्या तरान जावंक डायजेशन समस्या समा जावंक ICUंत आसल्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक जागो नितळ करचें काम बऱ्यान जावंक इंटरव्यू पास जावंक परिक्षेक बरें करून शिकून पास जावंक पिडा गूण जावंक एकल्यान घेतलें भांगार पाटी मेळोवंक कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यर्थ जावंक काळजाची आनी कोलेस्ट्रॉल पिडा गूण जावंक काजारी जिणे बेसावांनी बरोवंक घर नावार जावंक किडनीचे समस्या पयस वचोवंक गर्भकोशांतले गेड्डे वचोवंक घर बांदूंक परमिशन मेळोवंक पतिनेच्या दुशींतावन सुटका मेळोवंक पांयां वयलीं काळीं कथां आनी कोरोस गूण जावंक हाताची दूख वचोवंक SSLC परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक पाड सवयो पयस वचोवंक ऑनलायन स्टॉक मार्केट वेव्हारांत बरे क्लायंट्स मेळोवंक लोन फारीक जावंक ब्रेस्ट लंप नपयस जावन बरी भलायकी मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक परगांवांत आसल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक ऑटिस्टीक भुरग्याक बरी भलायकी आनी उलोवचें देणें मेळोवंक गाडयेचें इन्शुरन्स पास जावंक मुदी मेळोवंक अंगडींत बरो व्यापार जावंक स्वंत घर जावंक भुरग्याचें देणें फावो जावंक इस्रायल वावर करनाच्या सर्वांक रक्षण मेळोवंक बायला गांवांत आसल्या एकल्याक रजा मेळोवंक घर जागो नावार जावंक सेमिनरीचें शिकाप मुखारसून व्हरूंक कोर्टांत न्याय मेळोवंक आयकूंचे आनी समजूंचे सकत मेळोवंक रातीची बरी न्हीद पडोवंक सारकी जिरवण जावंक UK वचोंक आनी थंयसर तांच्या सांगाता कुटुंबांक रावोंक मेळोवंक बरी बूद येवंक जाग्याच्या पेपरांक सिग्नेचर घालूंक मोन येवंक पांय फ्रॅक्चर जाल्लो सारको जावंक आनी उबे रावोंक साध्य जावंक PUCंत सायन्स परिक्षेंत बरे अंक जोडोवंक पातके सवयो सगळ्यो पयस करून देवाचो अनुभव जोडोवंक बऱ्या फुडाराची सुरवात जावंक तोडव जावचें उंचल्या शिकपाचें प्रोसेस बेगीन जावंक दुस्मानाचें बळ मोन वचोवंक शिरांची पिडा BP आनी अर्द्यार दडदड येवचें रावोंक भुरग्याचें हट उणें जावंक उंचल्या शिकपा खातीर बायल्या गांवांत बरी कॉलेज मेळोवंक आनी शिकप बऱ्यान मुखारसून तें संपोवंक घराची RTC सारकी जावंक लोन पास जावन चिंतलें काम जावंक नर्सिंग परीक्षा बऱ्या अंका सवें पास जावंक पायल्स गूण जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक पयशांची अडचण नासतना रेस्पेर आनी काजार जावंक दुबय कंपनींत रुमांचें भाडें मेळोवंक बऱ्या कामांची विजा मेळोवंक सैरीक मेळोवंक भलायकी मेळोवंक रिक्षाक फावो तें भाडें येवंक डिग्री सर्टिफिकेट मार्क्स कार्ड युनिवर्सिटी तावन बेगीनच मेळोवंक आनी एडमिशन जावंक जागो घेवंक गरज अशे पयशे मेळोवंक भलायकी मेळोवंक IELTS एग्जाम पास जावंक क्रिस्तांव समर्थेक पाटी येवंक गॅस्ट्रीक समस्या गूण जावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक धरलें काम पोता पावोवंक एक बरें पुटां बांदून हाडूंक ह्या गरजां सवें आमचे गरजो आमी मेळोवया एक घडीभर दोळे आमचे धांपया आमच्यो उसारल्यो गरजो सगळ्यो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसून दी सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात
सर पदवेदार देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन. सांत आंतोनिया पासत विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीप ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसाल आसा सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हकलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आमेन. पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया. कॅन्सर तसल्या मारेकार पिड्यांत वळवळतल्यांचो आमी उगडास काडया. जायत्या पिडेस्तांक तांची पिडा कितें म्हणून मेळना तसल्यां खातीर आमी मागया. पिडे खातीर वखदां घेतल्यां खातीर आमी मागया. भलायकी मेळोवन वखदां बेगीन तांणी रावोंक देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. मतीच्या दबावाक लागून कश्टांच्या खातीर आमी मागया. जेजू क्रिस्त भलायकेचो दायज ह्या सकट आमच्या भाव भयणींक ताणें आशेवची भलायकी दिवं दी. सोम्यांचे नांवे आमचो आधार सोम्यान देन आयक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससण देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कसोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंतान तुनीचे प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावं जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आशिर्वाद आनी प्रमुख जावन रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काल रावो. आमी सेवकाच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र जेवणान आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमी अर्गां दिता आयच्या दिसा साबार दाणींच्या बऱ्या मना मुखांत्र आनी आमच्या रैतांचो वावर तुवें सफळ केल्ल्याचो फळ जावन हें जेवण आमकां फावो जालां. ह्या सकटांचेर आनी ह्या जेवणांचेर आनी हें जेवण सेवच्या आमचेर तुजो आशिर्वाद पडूं. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगाचो अनुभव जावं. हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें, आमकां शांती दिवचें, आमकां समाधान दिवचें आनी आमच्या कुडींत आसचें सर्व उणेंपण पयस करचें जेवण जावन तूं तुज्या आशिर्वादांनी बदली. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. संतांतून बापा मुर्त्या संता तुझी सरशी आयल्या ओढा मोगा आजा पाघरा मजदारा जिणी तुझी देखी बरी आम्हा सर्वा. सांतांतो आजा पाच्या सांता माग सायबा आमचे पासून जेजू लागीं सदा. सांतांतो
आजा पाचा सांगता माग सायबा आमचे पासो जेजू लागीं